नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर माय मोगाचो येवकार. हांव गौरीश परबामणकर. गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. हवामान खात्याचो अदमास थारलो खरो. म्हापशा, देवचल, हळदोणे आनी सांखळे पावसान लायली हाजेरी. वेळसांव खेळा मैदानाची कित्याक जाली ना देखरेख. कुठ्ठाळेचो आमदार आंतोन वाझाचो खेळा प्राधिकरणाक प्रश्न. वास्कोच्या लोकांक मेळ्ळे पेड्ड्यार जाल्ले तांदूळ. तांदूळ बदलून दिवपाचो नागरी पुरवण खात्याचो सोसायटीक आदेश. शिवोले घराक पेटलो उजो. सुमार 2.5 लाखांचे लुकसाण जाले. चिखले एनआरआयच्या घरांत जाली चोरी. 500 पावंड आणि 25,000 रुपया हेले फारोन. आणि पर्रा शेताक पेटलो उजो. उजो पालुपी दळान धांव मारून उजो हाडलो नियंत्रणात. आणि आता खबरो विस्तारात. हवामान खात्याचो अदमास खरो थारलो. मोच्या चक्रीवादळाचो गोंयांत परिणाम दिसून आयलो. म्हापशा, हळदोणा, दिवचल, सांखळे धरून प्रियोळ आणि हेर वाठारांत पावसान हजेरी लायली. मंगळाराय मडगांव आणि वास्को शारांत पावस पडिल्लो. कालच्यान दमट हवामान आशिल्ल्यान पावस झडझडलो. गरमी हिसपा भायर वाडिल्ल्यान लोकांक मातशी थकाय मेळ्ळ्या. अचकीत आयिल्ल्या पावसाक लागून खुबश्या जाणांक बिल्डिंग्यो आनी दुकानांचो आसरो घेवचो पडलो. अचकीत आयिल्ल्या पावसाक लागून दिवचलच्या सप्तकी बाजाराचेर परिणाम जाला. विक्रेत्यांक आपलें सामान धांपून दवरचें पडलें. खेळा मळार तरणाट्यांक योग्य साधन सुविधा मेळप हें खूब गरजेचें. पूण कांय वाठारांनी भुरग्यांक खेळपा खातीर कसलीच सुविधा नासता. कुठ्ठाळेच्या वेळसांव वाठारांत लेगीत हीच परिस्थिती आसा. ह्या वाठारांतल्या मैदानाची सामकी अवतिकाय जाल्या. गोंय खेळा प्राधिकरणान इतलीं वर्सां हाची देखरेख कित्याक घेवंक ना. चवकशी बेगीबेग करून मैदानाची देखरेख करपाक वावुरतलो अशें उतर कुठ्ठाळेचो आमदार तशेंच गोंय खेळा प्राधिकरणाचो वांगडी आंतोन वाझान दिल्या. बुधवारा बाबत स्थिती वेळसांव मैदानाची पळोवणी केल्या उपरांत आमदार उलयतालो. सॉरी ते ग्रावंड एसएजी ग्रावंड आसा थंयसर आसा. आनी हे ग्रावंडार 15 वर्सां पयलीं हांवें ग्रावंडारूय हांव खेळला आनी म्हाका खबर आहा परिस्थिती कशी आसा ती म्हाका खबर आहा. आतां भाव आमचो ग्लेन मार्टीन जो आमचो वेलसांचो भाव जो आयज आमच्या गोंयचें नांव बाबा ग्लेन मार्टीन हाणें वेलसांचें नांव वयर काडलेलें आसा. आनी म्हाका दिसता ताचो हो प्रपोजल आसा हो ग्रावंड बरे भाशेन मेंटेन जावचो अशें ताचो प्रपोजल आसा. ताका लागून हांव हांगा आयलोलो आसा. आनीक सांगपाचें म्हणल्यार हांव जाणा स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा हालींच हांवूय एक ताचो एक मेंबर आसा. आनी म्हाकाय आतां तांचें सगळें सजेशन जें हांवें आयकोन घेतलां आनी ग्रावंडाची जो मेंटेनन्स जावपा जाय तेजेरय हांव फाल्यांच्यान जो प्रोसेस जो कितें आसा तो म्हाका स्टार्ट करपाक जाय. हो एक ग्रावंडाची परिस्थिती कित्याक अशी मेंटेनन्स नासतना उरलो हेंवूय म्हाका खबर काडपाक जाय. आनी पर्सनली वचोन आमचे एसएजीन इन्क्वायरी करतलो आनी आमकां कितें करपाक जाय हेजेन फुडें. आनी म्हाकाय दिसता जे आमचे जी पंचायत आसा ताणें तुमचो कितें प्रपोजल आसा तो एक ग्रावंडाचो कितें सजेशन आसा तुमी आमकां एक प्रपोजल दिले जाल्यार आनी चड बरें पडटलो. कित्याक म्हाकाय तो फॉलोअप करपाक बरें पडटलो. हांव मागता पंचायतानूय तुमी लोकल आमचे क्लब आसा तुमकां कितें जाय आमी कितें करपाक शकता हेजेर तुमी आमकां एक प्रपोजल दिल्यार म्हाका दिसता आमी फुडें जायतें करपाक शकता. नाजाल्यार व्हेरी डिफिकल्ट जायते डिफिकल्टी आसा. पूण जरूर म्हजे लागीं जाता ते भाशेन एज अ एसएजी मेंबर म्हणून म्हाका एक अपॉयंट केल्लो आसा. त्या लेवलाचेर म्हाका काम करपाक स्पोर्ट्सानूय काम करपाक ग्रावंडाचेर कितें काम करपाक म्हाका सोंपेपण जातलें अशें म्हाका दिसता. आनी जरूर म्हजे लागीं जाता ते भाशेन ग्रावंडाचें मेंटेनन्स करपाक.
बुधवारा वास्कोतल्या रेशन सोसायटीत लोकांक दिवपा खातीर ज्या तांदळाची पुरवण केल्या ते सामके बाबत दर्जाचे आशिल्ल्याचे मुखार आयले. लोकांक ह्या इबाडिल्ल्या दर्जाचे तांदूळ दिव नाकात तशें बेगोबेग हो सगळो पुरवठो बदलचो अशे निर्देश नागरी पुरवण खात्याचे निरीक्षक सरिता मोरजकारान दिला. म्हटलं कितें सगळे सोसायटीवाल्यांक जेन्ना माल येवपाक स्टार्ट केला तेंच्यांनी म्हाका फोटोज धाडले. तेंचो ग्रूप आसा न्हू सोसायटीवाल्यांचो, तेंचो ग्रूप आसा आनी चड करून म्हाका कालूच सगळे मंडेच चड फोटोज येयले. ते येतकूच म्हटल्यार आमचे मागीर ऑफिसान कोण हेड क्लार्क आहा ताका सांगलें, गुडान किपराक विचारलें, प्लस वर्बली डायरेक्टरा कडेन सुद्दां कम्युनिकेट केलें. मागीर डायरेक्टराक सांगलें सर असो इशू आसा. सर आमकां तशें आसा जाल्यार तांकां सगळ्यांक रिप्लेसमेंट कर म्हण सांग, पण लोकांक तशें किड्यांचे बी तांदूळ इशू कर म्हण सांगू नाका म्हणपाक लागलें. तशें हांवें तांकां मेसेज घालून सोसायटीवाल्यांक सांगलां तुमी रिप्लेस करून मागीर तांदूळ लोकांक इशू कर. आतां आजून म्हाका गुडाउन किपरान म्हाका अजून फोन करूंक ना रिप्लेसमेंटा, पण गुडाउन किपराक इन्स्ट्रक्शन दिवन दवरलां. शिवोले मदल्या भाटान बुधवारा फातोडेचेर एका घराक अचकीत उजो लागलो. ह्या उज्यात बरेंच लुकसाण जालें. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण शेजाऱ्यान घराक उजो लागला तें पळोवन घर धन्याक कळीत केलें. उपरांत ताणें उजो पालोवपाचो यत्न केलो पूण उजो नियंत्रणांत आयलो ना. हातूंत सुमार 2.5 लाखाचें लुकसाण जाल्ल्याचो अदमास आसा. ते कांयच कळोंक ना. आमचो हो शेजारी भाडक रावता तो म्हाका रातचो 3 जावन 5 मिनटांनी उठोंक येयलो. आधारलें आनी पळय जाल्यार उजो पेटला म्हूण सांगलें. मागीर हांवें बांयचो वॉटर पंप लावन पायप चालू केलें आनी तेजे कडेन दिलें. मागीर भावाक आनी बाकीच्या सगळ्या जाणांक उठयलें. ते 3 जावन 5 मिनट 3 तेणी पळयला तो 5 मिनटांनी म्हाका उठोंक येयलो 3-5. ते हेका आमी लायटीचें काय कनेक्शन घेवंक ना. थंय कांय किचन ना, कांय गॅस ना, कांय ना. फक्त आमचे सगळे मोदेर आसताले आनी जवळ आसतालो आनी लाकडां म्हणजे आमचे फर्निचर स्टॉक दवरलेलो आमी फर्निचराचो. बेणी आसली, पणसाचे आसले, सगळे लाकडां आमची पळय घराक. ती गाडी ही स्क्रेपदार हाडून भायर दवरलेली, ती भायर आहा आनी हांगा जवळ दवरलेलो ती. आनी आमी पळय जेन्ना भायर सरले तेन्ना अर्दो उजो पेटलेलो आसलेलो खोपीक. तेन्ना कांय कळोंक ना बाबा कित्या खातीर तो कोणीन घातला, कितें केला तोय कळोंक ना. 2-2.5 लाखाचे आमचे लॉस जाला. आमचे सगळे फर्निचराचे लाकूड आसले तशें. वास्को चिखले वाठारांत मंगळारा राती एका घरांत चोरी जाली. चोरान 500 पावंड आनी 25,000 रुपया चोरून व्हेले. चोरी करपाक आयिल्लो चोर CCTV कॅमेरात कॅप्चर जाला. ह्या चोरी प्रकरणाचो फुडलो तपास चालू आसा. बुधवारा म्हापशा म्हालांतल्या पर्रा वाठारांत उजो लागपाची घडणूक घडली. उजो पालोवपी दळाक म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत उजो पालोवपी दळाचे जवान घटनास्थळाचेर पावले. उजो पालोवपी दळाच्या जवानान उजो नियंत्रणांत हाडपाचो यत्न केलो. तशेंच थळाव्यांनी झाडाच्या ताळ्यांचो आदार घेवन उजो पालोवपाचो यत्न केल्लो. ओल्या तणाक लागून हो उजो सामको पेटलो आनी धुंवर येवपाक लागलो. हो उजो कोणे तरी मुद्दाम लायला असो अदमास थळाव्यांनी उक्तायला. अश्यो उजो लागपाच्यो घडणुक्यो घडूच आसतात आनी सरकारान असो उजो पेटोवपी लोकांचेर कारवाय करपाक जाय अशी तिडक थळाव्यांनी केल्या. माझे भुरगे हांगासर आसतात आमचे कॉल केलो की हांगा परत उजो घातला म्हणून येवन पळय जाल्यार आख्खे अर्दे सुमार शेत ऑलरेडी उरपाले. आमचे मेन मागीर हांगा थोड्यांक सांगलें कित्याक आमी पळया ते कवाथ्यांक लागूंक जायना म्हणून. सो आमी सगळ्यांनी फक्त एक मेळटा ती झाडाची पानां कितें घेवन जाता तितलो देगेक लागलेलो पळय तो सगळो पावतो पयलो पालय. कितें जाल्यार लास्ट टायम तोच कोणी घातला आनी तो नाच जालो. तेतून सगळें म्हाका दिसता 10 कवाथे आनी माड म्हणल्यार आमचे उरपाक गेले. आमचो मेन एम आसलो आतां शेतान जळटा ते जळोन पूण वयर पावोंक जायना आनी कवाथे सेव करपाचे. सो वी ट्रायड आवर बेस्ट आनी आमी ते केले आनी इमिजिएटली मागीर आनी फायर ब्रिगेडीक कॉल केलो. फायर ब्रिगेड येता म्हणल्यार कितें जाता पळय ते म्हणल्यार बारे भरपूर आसले. 10 मिनटां भितर सगळें उडोवन आमचे दोळे तोळ सगळें निकाय जालो. फायर ब्रिगेड येता म्हणल्यार म्हाका दिसता अर्दे वतेर लागले. कित्याक पयलो म्हाका दिसता तो कंट्रोल रूम बेंजीम होतो पळोवन तितून मागीर म्हापसा ते 5-6 जाण म्हाका कॉल करून विचारता म्हणल्यार हांगा वयर पावलो. माड आयज तरी आमी
मॅक्झिमम माडाक उजो लावप दिवना आमी 5-6 जाण आमचेच भुरगे पळय ह्या फाटल्यान आहा पळय ते आसले वांगडा म्हाज्या माड आमी जाता तितले सेव केले पूण कालचे फावटी जो लागला तितून म्हाका दिसता 10 माड आमचे जळोन गेले फ्रँचायझी इज ट्रायंग फ्रॉम दे सायड पूण कोण घालून पळयता तेच कळना हांगा कितें शेतकारी आहात न्हू ते उजो पेटयतात आनी पावतात हांगा ही डेलीची खबर एवरी डे स्टोरी एवरी डे फायर ब्रिगेड येता आनी हें करता सो आमी एक रूल काडपाची पंचायतीन फुडें हांकां ऑब्जेक्शन हाडपाचें आनी हांकां फायन मारपाची कोण हें करतात ते पण आनी इतकेच आमचो हें आसा एक आहा कित्याक हे पळय आतां इतके ग्रिनरी आमची माड आसा ते पळय सगळे पेटोवन काबार जाल्ले आहात डेली पंचायत तांकां डेली उदक घालता हांगा मागीर इतके हे खर्च करून कांय फायदो ना मागीर ते कांयच फायदो ना मागीर आतां जाल्यार अर्दे वर एक जालें अर्दे वर जाल्यार आमी ते पळोवपाक येयले हांगा आनी मागीर ते बाय कोणें बाय फायर ब्रिगेड दाखयली मागीर आमच्या भुरग्यांनी आतां ते इल्ले इल्ले ते शेताचे उरला ती हें क्रॉपाचे उरला तेका लागून घालतात ते पूण तेका एक्चुली ते दॅट इज व्हेरी बॅड फॉर हेल्थ दीस इज कॅन्सरस सो ते हे इवन हरियाणा बी बॅन केल्ले आहा हें हरियाणा बी सो आतां हांगा कित्याक लायतात काय समज रूल हांगा कांयच ना आनी हो ट्युरिस्ट एरिया मागीर ट्युरिस्ट मागीर पावता हेंचे कार आहा आनी हें आसा तें आसा मागीर ते पावतात मागीर हांगा जाल्ले कसलो धुंवर जाला हांगा वॉल्साण आशिल्ल्यो सुवात्यो अधिसूचित करपा संबंधी बाणावले पंचायतीन खासा ग्रामसभा आपयल्ली. ह्या ग्रामसभेत वॉल्साण आशिल्ल्यो सुवात्यो अधिसूचित करपा विशीं खोलायेन चर्चा जाली. ह्यो सुवात्यो अधिसूचित करपा विशीं पंचायतीन लोकां कडल्यान सुचोवण्यो मागिल्ल्यात. त्यो आयल्या उपरांत ह्या विशीं निर्णय घेतले अशें सरपंच झेवियर पेरेरान सांगलें. वॉल्साण आशिल्ल्या सुवातांचें संरक्षण जावपाकूच जाय अशें जैव विविधताय समितीचो वांगडी चार्ल्स डिसिल्वान सांगलें. आमगेली स्पेशल ग्रामसभा हें केल्लो आमी स्पेशल ग्रामसभा दवरली. गोवा स्टेट वेटलँड ऑथॉरिटीचो आमकां एक लेटर येयल्ली रिगार्डींग नोटिफिकेशन ऑफ ड्राफ्ट वेटलँड्स वॉटर बॉडीज इन बेनावली विलेज. सो तेका लागून आमी लोकांक कळीत करपाक हो हाल्लो हे लेटराचे ऑलरेडी नोटीस बोर्डा मारपा आसलोलें. सो नोटीस बोर्ड सगळो लोक वाचना तेका लागून आमी अनाउन्समेंटूय धाडलें आनी पब्लीक अनाउन्समेंटूय केलो. सो लोकांक कळपाक लागलो आनी तेजी लास्ट डेट आहा 29 मे. बिफोर 29 मे आमगे ऑब्जेक्शन और सजेशन कितें आहाय जाल्यार गोवा स्टेट वेटलँड्स ऑथॉरिटी पावपा जाय. आणि आता तेंका लास्ट डेट किती आहा तेंगेले तुमगेले 29 आहा लास्ट डेट. हय केन्ना पर्यंत तेंच्यांनी हे करपाचे तुमी कोणी लोकांनी केन्ना पर्यंत आमी लोकांक 23rd देखून हें दिवपाक केला. सो तेका लागून आमी एक जे तोडी 5 तोडी आतां घायले ती ते 5य मेंबरांक आमी ते सर्वे नंबर दिल्ले आतां आनी ते ओनर्स कोण आहाय थोड्या कडेन तेंकां सांगपा तेंकां ते दिवपा आनी तेंगे ऑब्जेक्शन सजेशन कितें आहल्यार पंचायताक सबमीट करपा लागून. हांव बायोडायवर्सिटी चेअरमॅन बाणावलेचो. सो आमकां गोवा बायोडायवर्सिटींतसून ड्राफ्ट नोटिफिकेशन धाडलें की बाणावले 5 तोडी वेटलँड म्हूण ड्राफ्ट केल्या म्हणून आनी ताजेर जर लोकांक कितें ऑब्जेक्शन आसताय जाल्यार 28 तारखे पयलीं तांणी सबमीट करचें म्हणून आमी ते तोड्याचें इन्स्पेक्शन केलें हांव आनी आमच्या कमिटी मेंबरांनी आनी सगळीं तोडी आमी वचून पळयली. पळोवन जाताच आमी सरपंचाक लेटर केली की तांणी ग्रामसभा आपयची आनी लोकांची जरी कितें ऑब्जेक्शन आसात तो कितें तांची म्हणणी आसा जाल्यार ती तांणी सबमीट करपाक जाय. ते खातीर आयज ग्रामसभा आपयली. ग्रामसभेत लोक आयलो आनी लोकांनी आपापली सूचना दिल्या. आमी जी कशी वेटलँड जातली बाफर झोन आसा तो बाफर झोन आमी लोकांक सांगला कित्याक एक तोडये फाटल्यान 50 मीटर बाफर झोन दवरलो आसा आनी बाफर झोनान एकदां नोटिफायड जाले काय ना तातूंत तुका बांदकाम करपाक मेळपाना. आतां आमी लोकांक सांगला की तांची जे पळय सर्वे नंबर तातूंत आसा आनी ते आमी काम प्रत्येक पंचा दिल्ले आसा त्या पंचांनी लोकांक वचून सांगपाचें आनी जरी तर तांचे कडेन घरां आमी ते बाफर झोनाक पडली आसा जाल्यार तांणी तें हाडून आमकां दिवपाचें आनी आमी ते गोवा बायोडायवर्सिटी बोर्डाक ती कंप्लेनां वो कितें ऑब्जेक्शन आसता धाडटले. बुधवारा बोमडामोळ फातर्प्या ते बाळ्ळी रस्त्याच्या कामाक केपेंचो आमदार एल्टॉन डिकोस्टाच्या हस्ते शुभारंभ जालो. ह्या वेळार आदलो आमदार आनी उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकार तशेंच सरपंच आनी हेर पंच वांगडी हाजर आशिल्ले. रस्त्याचें रुंदीकरण करून हो रस्तो हॉट मिक्सिंग जातलो तेन्ना कोणी आक्षेप घेयनासतना सगळ्यांनी सहकार्य करचें अशें सरपंचान सांगलें.
येवकार आज बरो दीस एक्चुअली काल करपा आसलें आनी हांव कांय कारणां बॉम्बे वचपा म्हणून आज दवरला म्हाका स्वता बरो दीस आज दवरलें कित्याक काल केल्यार पावस आशिल्लो सो टायम बरो आहा आज हें काम स्टार्ट जाता आनी आमगे 13 तारखेर फेस्त सो हांवें रोहनाकूय मातशें हें केलें रिक्वेस्ट केलें आनी फेस्ता पयलीं आमकां दांबोळ जावचो कित्याक 13 तारीख आमगे फेस्त सो रोहनान इंजिनियरान आनी कॉन्ट्रॅक्टरांनी हे मनान दवरून म्हाका सारकें काम स्टार्ट केलें तातूंत आडकोड घास न्हू अनेक पाटी सरकाराकूय देव बरें कर म्हणटा कित्याकूय हीं कामां करपाक सरकार आदार जायो आनी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक PWD मिनिस्टराक आनी बाकी सगळ्यांक एडमिनिस्ट्रेशनाक देव बरें कर म्हणटा हें डेवलपमेंट करपाक आमकां आदार मेळटा म्हूण आनी डेफिनेटली येणाऱ्या काळांत वर्सांनी केपें मतदारसंघाचें डेवलपमेंट जातलें आनी डेफिनेटली सरकार सद्या भाजपा आहा तो तांचो आदार घेवन आमी मुखार वयतले कित्याक तेन्ना सरकार आदार दिता तेन्ना डेवलपमेंट जावपाक शकता सो अनेक पाट तुमकां सगळ्यांक काळजांतल्यान देव बरें कर म्हणटा सगळे एकठांय रावन केपें मतदारसंघाचो डेवलपमेंट करुया. आनी खुबशी फंक्शन केली तेन्ना एकच म्हणलें की राजकारण कितें आसतलें हांव भाजप आसतलो तो काँग्रेस आसतलो पूण डेवलपमेंटाच्या मळाचेर म्हजें सगळें सहकार्य कडेन आसतलें कित्याक लोक जेन्ना डेवलपमेंट जातलो जाल्यार एकमेकांचें सहकार्य जाय एकमेकाचें काम एकमेकाची तुटी काडली क्वेरीज काडली आडोवपाक लागले जाल्यार डेवलपमेंट जायना म्हणून राजकीय हावी दावी कितें आसूं पॉलिटिकल डिफरन्स कितें आसतली पूण जेन्ना डेवलपमेंटाचो प्रश्न येता तेन्ना म्हजो स्थानीक MLA म्हजो सगळी सपोर्ट आसतलो हें पयलीं सांगलां आनी आजूय सांगता आनी हेजे फुडें सुद्दां सगळीं काम बरें जावचें आनी कोण तुमकां ह्या कार्यक्रमाक कार्याक सगळ्यांक शुभेच्छा. पावसान साथीची दुयेंसां पातळच्यो न्हय ह्या खातीर कालांगूट पंचायत सध्या कामाक लागल्या. दरेका पंचाक ताच्या प्रभागान वखदाची फवारणी करपाक सांगल्या अशें कालांगूटचो सरपंच जोसफ सिक्वेरान सांगलें. साथीची दुयेंसां पातळची न्हय ह्या खातीर वाड्यावयलीं देवळां तशेंच इगर्जेनी वचून बसका घेवन लोकां मदीं जागृताय करतले अशेंय सरपंचान सांगलां. So that's why what we are doing this time is that we have given individual ward member one can with abet, and one ward member is given one person. They will go to individual houses and spray that in individual houses. So these are the important thing where we have taken care of our health first, and as I always say that our main motto to come back to this panchayat was sanitation and garbage free. So sanitation we have taken care of it. We are getting a good response from the health officer. We are getting good help from the parish priests. We are getting a good response from our Bhat Shanta Durga temple, and that is how if we all get together we can make Kalangut no malaria, no dengue. It's all dengue free or malaria free Kalangut. So this is only my request to all the villagers to cooperate. We will be having meetings in individual chapel, temples, small temples, small chapels, and we will go with our doctors to all the people and request them that so and so things has to be done from their side. रस्त्या वयली फोंडकुलां पुरोवपा खातीर जेट पॅचर ॲप काडिल्लो त्याच धर्तरेचेर आतां फुटिल्ल्या उदकाची पायपलायन दुरुस्त करपा खातीर ॲप फुडल्या वर्सा काडटले जातूंत लोकांनी फुटिल्ल्या पायपलायनीचे फोटो काडून घालपाचे. भौशीक बांदकाम खात्याचे अधिकारी येवन ते दुरुस्त करतले अशी माहिती भौशीक बांदकाम मंत्री निलेश काब्रालान दिल्या. जल जीवन येवजणे अंतर्गत सावर्डे मतदारसंघातल्या दाभाळ, मोले आनी साकोर्डा वाठारांत उदका प्रकल्पाचे उक्तावण केल्या उपरांत तो उलयतालो. इंट्रोड्यूस केल्ले संकल्पना बरीच चल्ल्या आनी तितूंत भितर हांव लोकां कडेन तुमचे प्रेसाच्या माध्यमांतल्यान लोकांक विनंती करतले की प्ले स्टोरा वयल्यान जो प्ले स्टोर आसा ॲप तेजे डावनलोड PWD ॲप आसा येल्लो कलर तो डावनलोड करून फक्त फोटो काडपाक जाय आनी धाडपाक फुडल्या आपणाचें काम तें सिस्टम करता. सो हेजे खातीर हो आतां इंट्रोड्यूस केला. फुडल्या वर्साक म्हणल्यार आमी उदकाचे पायपलायन जी फुटल्या तेय करतले. ज्यो गोष्टी PWD लोकांचो सपोर्ट नासतना आमी फुडें वचूंक शकना. हें न्ही की आमचे लोक काम करना अशें हांव म्हणना. आमचे लोक सगळे PWDचें काम करता. फक्त कितें आसा तांकां मातशें एक धाडोवपा पडटा. सो हे धाडोवपाचें काम म्हाजेच न्ही आमचे सगळे सिवील सोसायटीचे आसतले
आनी जे लिकेजीस आसा आज आमकां 35 to 40 NRW म्हणजे नॉन रेव्हेन्यू वॉटर जाता. पयलीं उदक दिवपाचें काम टार्गेट दवरलां आनी NRW वॉटर म्हाका दिसता 2024 जाता म्हणल्यार ते ऑलमोस्ट 20% हाडपाचें काम हांव करतलो. अशें करून आमी सगळ्यांनी जर सोसायटी सिवील सोसायटी जर काम करपाक लागले जाल्यार म्हाका दिसता ह्यो गोश्टी आमी बऱ्या खातीर लोकांक डिलिव्हरी करूंक शकतले. रस्त्या कुशीकचे गाडे, झाडांची नर्सरी आणि बाजारात हेर राज्यांतल्या लोकांनी घातिल्ले गाडे 7 दिसां भितून काडपाची शिटकावणी म्हापशा पालिकेन दिल्ली. बुधवारा पालिकेन पळोवणी करून हे गाडे तशेंच तांची कार्डां जप्त केली. रस्त्या कुशीक तशेंच बाजारात हे गाडे घालचे न्हय अशी पालिकेन कळीत केल्ले, पूण तांच्यांनी ते काना मनार घेतले ना. ह्या गाड्यांचो गोंयकारांक त्रास जाता. म्हापशा सगळ्यांत बरो बाजार भरता हाचेर ह्या भायल्या गाड्यांचो परिणाम जाता. हे खातीर पालिकेन गाडे काडपाक सांगिल्ले अशें म्हापशा पालिकेचो मुख्य अधिकारी अमीश शिरवायकरान सांगले. कायमची शिकाव म्हणल्यार आमी तेंचे आतां जे तेंचे कार्ड्स जे व्हरतले ते आमी तेंकां आतां रिटर्न करचे ना. सो मागीर ऑटोमॅटिकली दे वील बी स्टॉप आनी त्या भायर आमचें मॉनिटरींगूय आसतलें. वी वील ट्राय टू मॉनिटर स्ट्रिक्टली. बट कितें आसा म्युन्सिपाल्टीचे खूब वर्कलोड आसलेल्या कारणान एक टायम आमचो एमआयूय पावना सो तेंकां तो मातशें हें मेळटा, पिरियड मेळटा, एक कुशन पिरियड कसो मेळटा. त्या नंतर त्या पिरियडानूच येवन ते बसतात. बट एनीवेज आमी आतां एक्शन घेतलें तेंचेर ना अशें न्हू, स्टॉप जावचें ना. फायन एज पर कॉन्सिल रेजोल्युशन आमी वेरी केला. 1000 to 10,000 भितर फायन मारता डिपेंडींग ऑन द डिस्क्रिप्शन ऑफ सीओ. ना ह्या फावटी तरी नागरिकांक आमी तो ऊसकार मोसंबीकार आमी हेज्यान तरी धरून हाडलेले तरी सुद्दां तांकां रिलीज केलें. परतूय तेंच्यांनी मातलें पूण ह्या फावटी आमी रिलीज करचे ना तें सांगलां. सगळ्या कडेन जातलें. पयलीं आमी आउटस्कट घेता. मार्केट हो आमचो न्ही. आमी मेन आमचो मार्केटाक आमकां प्रोटेक्ट करपाची आमची मेन जबाबदारी आसा. कित्याक मार्केटान आमचे जे लोक सगळे वयता आनी मार्केट हे आमचे पयलीं पासून पोर्तुगीज टायमा वयल्यान हे आमची म्हापशाची शान आसा. सो ते प्रोटेक्ट करपाची आमची इक्वली जबाबदारी आसा म्युन्सिपाल्टीची. तर हांगा अशे भायले वेंडर्स येवन बसले आसल्या कारणान मार्केटाचो व्हॅल्यू डावन जाल्लो आसा. सो त्या कारणा खातीर आमी हे स्टॉप करूंक सोदता आनी मार्केटाचो जो व्हॅल्यू पयलीं पासून आसा तो अपलीफ्ट. एका सायडीन आमचे हावजींग बोर्डा कडल्यान ते सायडीन एक टीम चालू आसा आनी एक टीम हे सायडीन चालू आसा. सो वांगडान आमी दोनूय टिमी एके कडेन मेळटले. मागीर फुडलें कितें आसा तें हे करतले. सांजचे रातचे आमी एक टायम 7 पर्यंत चालू दवरतले. G20 बसके खातीर मिरामार सर्कलाचें सोबितीकरण केलां. गोंयांत G20 ह्या पंगडाच्या बसकेक कालच्यान गोंयांत सुरवात जाल्या. ह्या बसकेक वेगवेगळ्या देशांचे प्रतिनिधी सद्याक गोंयांत आसा. ताका लागून मिरामार सर्कलाचें सोबितीकरण केलां. मॉन्सून लागीं पाविल्ल्यान सध्या गांवठी मिरसांग्यो विकत घेवपाक बाजारांत गर्दी जाता. बुधवारा दिवचलच्या सप्तकी बाजारांत मिरसांग्यो विकत घेवपाक बरीच गर्दी पळोवपाक मेळ्ळी. बाजारांत गांवठी प्रमाणाचे मिरसांग्यो खूब वाडल्या. फाटल्या वर्साच्या तुळेंत अंदू मिरसांग्याचे दर मातशे देंवल्यात. देखून गृहिणींच्या तोंडार कांय प्रमाणांत हांसो आसा. मजगतीं ह्या वर्सा मिरसांग्याचें पीक समाधानकारक आयलां अशी म्हायती दिवचलच्या विभागीय कृशी कार्यालयान उपलब्ध केल्या. साडेसातशे 600 गावठी मिरची 850 रुपये. जास्त लोक आकर्षित गावठी मिरचीकच जातात. म्हणजे भायली जामोटीचे 650 मेरेन दर आसता. गावठी मयाचे शाळा मेणकुऱ्या ह्या गावात सध्या 750. सब म्हणजे लोक व्हरपाक येतात. हो येता भरपूर. सो तुम्ही जाणा आसतले ऑलरेडी आमचो रबी सिजनाची जी मिरची लागवड आसली सो ती ऑलरेडी तेंची हार्वेस्टिंग करून मार्केटान आयिल्ली आसा. सो पोरच्या वर्सा अशें जाल्लें की चडशी मिरसांग आमची ड्यू टू डिजीज इन्फेस्टेशन, पेस्ट इन्फेस्टेशन खुबशी मिरसांग पिड्यार जाल्ली, लीफ कल आयिल्लो. सो ताका लागून पोरू मिरचेची जो दर आशिल्लो तो हायर सायड गेल्लो. 1000-1200 अशे रुपयान सगळे कडेन मिरसांग मेळटाली.
पण ह्या वर्सा खुबश्या शेतकऱ्यांनी आमचे कडल्यान गायडन्स घेतलो, तेंच्यांनी आपूण स्वता मेहनत घेतली, तेजेर वेवस्थापन करून तो जो रोगाचो किडीचो प्रादुर्भाव आशिल्लो तो कमी केलो आनी ह्या वर्सा तांकां उत्पन्नय बी बरें मेळिल्लें आसा. सो ताका लागून मार्केटान मिरचीचो रेट जो आसा तो कमी केल्लो आसा. आमी ह्या वर्सा एक नवो प्रयत्न असो म्हटल्यार एक आलिया म्हणून एक वरायटी आहा मिरचीची, सो ती आमी लोकांक दिल्ली. सो ती थोड्या जाग्यांनी थोड्या जे फार्मर्स आसा, फॉर एग्जाम्पल अनिकेत चाणेकर जे आमचे बिचोलचे कावन्सिलर आसा, तेंच्यांनी ती मिरसांग लायिल्ली आनी तांकां तेजेर खूब भरघोस अशें पीक मेळ्ळें. सो तेंच्यांनी येवन अशें आमकां फीडबॅकूय दिल्लो आसा की ती मिरसांग जर कोणूय लायता जाल्यार दोळे धांपून लावची, कारण तेजेर तांकां उत्पन्नय बरें मेळ्ळें आनी तांकां मार्केट रिटर्न्स आहा ते तांकां खूब बरें मेळ्ळें तेचे. सेम वरायटी जे दुसऱ्या शेतकाऱ्यांनी लायिल्ली मेणकुऱ्या, सो तेंच्या कडेन काही वेवस्थापन मे बी फाटीं फुडें जाल्ले आसात. सो ताका लागून तेंचेर उत्पन्न तांकां खूब अशें कमी प्रमाणात मेळ्ळें आनी थोडीं झाडां जी आसा ती मेली तेंची. सो त्या खातीर जर शेतकाऱ्यांनी वेवस्थापन सारकें करीत, जे ट्रायकोडर्मा किंवा किटकनाशक ऑर्गेनीक सपोज पेस्टिसायड्स कितें आहा अवेलेबल जाल्यार ते वापर करून जर शेती केली मिरसांगेची तर तांकां उत्पन्न निश्चित बऱ्या रितीन मेळटा. आनी हे आमकां ह्या वर्सा कळोन येयल्लें आसा जे पोरचे जे किडीचो प्रादुर्भाव आशिल्लो तो ह्या वर्सा तेंच्यांनी स्वता वेवस्थापन करून तो कमी केलो आनी तांकां तेजेर बरें उत्पन्न सुद्दां मेळ्ळें. स्मार्ट सिटी अंतर्गत सांतिनेज वाठारात जी कामां चालू आसात ती 30 मे मेरेन पुराय करपाची मुजत जिल्लो अधिकाऱ्यान आमकां दिल्ली आसा आनी त्या प्रमाण कामां वेगान चालू आसात अशें पणजेचो आमदार बाबूश मोन्सेरातान सांगलें. सध्या जी कामां चालू आसात ती 30 मे मेरेन पुराय करपाचो आमचो यत्न आसतलो. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रश्नाची जाप दितना बाबूश मोन्सेरात उलयतालो. See, then what happened? We are following up. The collector must have given a time limit basically for when that work should be completed and when it should be covered. I think that's the reason. What I think by 30th of this month, I think they should complete it. At least whatever they have dug up. So, as far as the smart cities had done the work earlier, next to that toilet which is there in front of Sharda Mandir school. It was not maintained and all. Because you saw the plants and all were dying. So then we had instructed basically the CCP now to they have not handed over to the CCP. See, it is, they got to hand it over to the CCP for CCP basically to carry on the work, maintenance part of it. So now we have already told the CCP basically, and the maintenance is going on because now you can see at least the plants. तर हे आशिल्ले गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो खबरो म्हणजे आवाज गोंयचो हे बुलेटीन. मेळया गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक. अशाच अपडेटेड खबरां खातीर सबस्क्रायब करा गोमंतकाच्या यूट्यूब चॅनल आनी फेसबुकाचेर सुद्दां गोमंतक टीव्ही फॉलो करा आनी पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.